दक्षिण गोयच्या जिल्लो हॉस्पिटल ते पोरणे मार्केट सर्कला मेरेनच्या रस्त्याची चाळण जाल्या। सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्तो खणिल्लो। या खणिल्ल्या रस्त्यार आता फोंडकुलां पडल्यात आणि पावसाचे उदक साठवला, जाका लागून अपघात जावन कोणाचोय जीव वचूं येता। कोणाचो जीव गेल्यार कोणाक म्हण जबाबदार धरप, थळाव्यांनी पीडब्ल्यूडीक प्रश्न केला। आयकात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। आता मी साऊथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मुखार आसा। त्या हॉस्पिटला मुखार जो रस्तो आसा त्या रस्त्याची सारकी परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा। जे ह्या रस्त्याचे सिवरेजीचे काम चालू आशिल्ले, गेल्या त्या वर्साच्यान रस्त्याचे सिवरेजीचे काम चालू आसा, त्या मेरेच्यान रस्तो खणला आणि ते रस्त्याची कोणीच ते दुरुस्ती करपाच्यातून पळोवंक ना। गेल्या त्या वर्सात ह्याच रस्त्याक मातशे मुखार कदंबा बस स्टँडा कडेन एकदम एक भुयार पडटान रस्तो भितून गेल्लो। तेन्ना ह्या रस्त्याचेर समज कितें एक्सिडंट जावपाक शकता, कितें पावस पडलो की हांगा सगळ्या रस्त्याचेर उदक भरिल्लें आसा। तेन्ना हांगासर एक समाज वावुरपी हेणी मागला की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन बेगितल्या बेगीन कितें वायट घडणूक घडच्या पयलीं ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून। हे आमगेले फातोर्डा मुज फाटल्यान आहा तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हिंगा आतां थोडे दीस पयलीं हे सिवरेजाचें काम केलां, पायपलायन गायल्या आनी पायपलायन गायले उपरांत हे फोंड आतां हिंग पडलेले आहाय। हे फोंड पोंड आतां लोकां पण इतुले त्रास जाताय आनी इम्पॉर्टंट कितें हिंगा आतां ह्या हॉस्पिटलांत पेशंट हाडटाय तांकां हांव नकळो केसो त्रास जाताय म्हूण ह्या फोंडांतल्यान वचपाक येवपाक। ओके, सो आतां आमगे इस्कॉल आहा हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला हाटल्यान हे इस्कॉलाक आमगेले सकाळीचे पेरंट्स येताय आनी हिंग पास पडले उपरांत हे उदकाक हे होंड बीन आहाय म्हूण कांय कोणा हिंग उदक भोंवना आसता। सो हांव मागोता कोणा तरी आमगेल्या भुरग्यांक वो कोणा पेरंट्सांक कांय त्रास जावचे न्हू पयलीं आमगेले गोव्हर्मेंटान हे सारकें करपा जाय। हे होंड पडले ते हांवें पयर फाटीं हो सेम इश्यू केल्लो आनी तेणी रोड केलोलो, मागीर तेज उपरांत हो रोड बंद जालो आतां पोतून। हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक वचोन तो आमगेले ओल्ड मार्केट सेरकालाक वचोन हो रोड पिड्यार जाल्लो आहा। सो हांव मागोता आमगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन निलेश काब्राला कडेन, बाबा मातशें प्लीज हिंगा कोणा तरी जीव वयचे पयलीं हे मातशें साल्वार कर आमगे गोंयकारांक। हिंगा सारके त्रास जाताय कित्याक हिंगा पेरंट्सां आनी सगलो लोक तेंची आमगे मुखार हिंगा कार्मल कॉलेज आहा, इस्कॉल आहा, जायती सिटी इस्कॉल आहा, हिंगा जायते लोक येताय वयताय। हिंगा कितें प्रॉब्लम जावचे न्हू पयलीं कोणाकूय हे मातशें रोडा प्रॉब्लम सॉल्व करा। हिंगा उदकाचेर कांय कोणा हिंगा होंडा आहाय ते आनी कोण तर होंडा पडलो उदक आसतना आनी फाटल्यान गाडी बिडी येताय आनी कोणाक जाल्यार जीव गेलो न्हू हे जबाबदारी कोण आसतलो बाबा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।